केदार बाब संडे ग्रामसभा जाली सालिगांव आनी खूब वायलन्स जालो गार्बेज इशूआचेर आनी तुमी पळयले तुमकां इनवायट केल्लो आनी बिकॉज ऑफ युअर प्रायर कमिटमेंट्स यू कुडंट कम फॉर द ग्रामसभा पूण लोकांचो सारको निशेध आहा ह्या इशूआचेर गार्बेज दे से दे डोंट वॉन्ट एनीथींग तुमचें कितें म्हणणें हांव 100% लोकां वांगडा आसा आनी आमी हेज्या पयलीं एक डेलिगेशन CM सरा कडेनूय घेवन गेल्ले अलॉंग विथ ऑल द पंचायत्स जे 6 पंचायती आसा तेंचे पंचायतींतले पंचायत सरपंच आनी पंचायत मेंबर तांकां घेवन आमी CMा कडेन गेल्ले आनी अश्युरन्स घेतलेले की हे बेगीन बंद जातले म्हणून तेजे फुडें वचून मागीर आमी कॉलिंग अटेन्शन मायकल सरान आनी हांवें इनफॅक्ट मायकल सरान कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें आनी ते सालिगांव कलंगूट दोगांयकूय आमकां येता सो आतां 3दा पोस्टपोन जाला तें आमी 100% एकूच स्टँडार आमी आसा हांव आसा मायकल सर आसा आनी आमचे लोक कलंगूटचे लोक हे सगळे की आमकां हेज्या फुडें हांगा गार्बेज भायली नाका हांव लास्ट टायमूय सांगलां आतांय सांगता गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो सालिगांव आसा हो जाल्लो कित्याक हो जाल्लो पयलीं आमच्यो ह्यो 2 कन्स्टिट्युएन्सी पंचायती आनी आमचे नेबरींग कन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय त्यो अलॉंग वीथ दी कोस्टल एरिया पूण फुडें फुडें कितें जावंक लागलें हेजी पयली कॅपेसिटी आशिल्ली 100 टन्स पर डे ती वाडोवन 250 टन्स पर डे गेली मागीर भायरच्यान गार्बेज येवंक चालू जाली आतां इल्ली करून त्या एक हेजेर पावल्या की सनसड्या वयली गार्बेज सावथ गोवाची गार्बेज हाडून हांगा ट्रीट करता पळय आमी कितें सांगता आमी क्लियर आसा की एवरी 2-2, 3-3 कन्स्टिट्युएन्सीक लागून एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जावचो आमी आमचें घर साफ आनी दुसऱ्यांचें घर आमी कचरो उडोवंक शकनात ही आमची बेजीक आमची मानसिकता आसा ती आमकां चेंज करची पडटली आनी सगळे कन्स्टिट्युएन्सीक एक जाणा जावन घेवचें पडटलें की जर आमी आमचे स्वच्छ भारत अभियान आमी जे फुडें व्हरता आनी क्लिनिनस आमी दवरूंक सोदता जाल्यार एवरी 3-4 हितून एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवचो पडटलो सो हें इम्पॉर्टंट आसा सारकें आतां कितें जालां सगळे कडले लोक अपोज करीत आसा की आमकां हें नाका म्हणून आनी ते येवन सालिगांवान पडत आसा सालिगांवान येता आसतना अख्ख्या रोडांचेर वाटेर जे ट्रक घेवन येता थंय लिचड जे आसा हे अख्ख्या रस्त्यांचेर पडटा त्यो फाटल्या दिसांनी पंचायतींनी बीन त्यो रस्ते अक्षरशः आपल्या फंडांतल्यान धुवन काडलेले आसा ते दिसा एक गार्बेज ट्रकूच ओडाडलो थंय शेतान सगळी गार्बेज पडली एक लास्ट लिमीट आसा ती लिमीट सगळी क्रॉस जाल्ली आसा आमी 100% एडिशनल गार्बेज आमी आनी आमच्या हितून हाडूंक दिवचे ना 2 इशू आसा हातून फर्स्ट म्हणल्यार हो क्वेश्चन कॉलिंग अटेन्शन मायकल लोबोन जो प्रेजेंट केला तो परत कित्याक पोस्टपोन जाता 3दा जाल्लो होता आनी दुसरी गजाल फोंडेच्यानूय 5 टन गार्बेज हांगा सालिगांव येता ताजें तुमकां खबर हांव म्हाजें कितें रिक्वेस्ट आहा इनफॅक्ट आमी ते एसेंब्लीक उलयतले की ही आतां नॉर्थ गोवन प्लांट आसा न्ही हो ह्या सरावंडींग एरियाक पुरो करुया आतां उरलेले जे नवे ट्रिटमेंट प्लांट आयिल्ले आसा वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट थंय ह्यो उरलेल्यो कितें आसा त्यो शिफ्ट करच्यो मडगांवची करची फोंड्याची करची एरिया तांकां ती सायडीन लागीं आसा थंय तेंच्यांनी शिफ्ट करची सगळी काडून आमी हांगा हाडपाक आमी राजी ना हेजेर ना पूण कितें आतां आमी उलयता काकोड्या प्लांट जालो आतां हांव काल क्वेश्चन्स पळयतालो गव्हर्मेंटान सांगलां की ऑलरेडी 9 crore समथींग तांकां ऑलरेडी खर्च जाला ह्या वर्साचो काकोड्या प्लांट जालो ह्यो सगळी आसा ती काकोड्या व्हरची म्हणटा हांव ही सगळी गार्बेज काकोडचे लोक कितें ओपोज करता म्हणून थंय व्हरना तें आतां गव्हर्मेंटान पळोवचें पडटलें न्ही तें व्हरून पळोवची पडटली आनी कशें आसा सगळेंच आतां आमी प्लांट हाडूंकूच दिवंक नाशिल्लो हांगा जाल्यार कितें जावपाचें सो गरज आसा सगळ्यांनी अंडरस्टँड करून घेवपाक की ह्यो 3-4 जाग्यार ट्रिटमेंट प्लांट जावंक जाय आनी त्या वाठारांतलो सगळो कचरो त्या हितून वचपाक जाय आनी समज जर गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार आमी अक्षरशः रस्त्यार येतले आमी आनी आमचे सगळे लोक जे आसा अक्षरशः 6 पंचायती आमी रस्त्यार येतले आनी ऑफकोर्स आमकां ऑनरेबल MLA मायकल सर आसा तेज्योय पंचायती आसा ते आमी सगळे एकठांय जावन आमी रस्त्यार येतले दुसरी गजाल केदार BJP जी आहा पळय सालिगांव ह्या इशूआचेर डिवायडेड जाले BJP वर्सीस ना तशें ना ते 1-2 कोण ते लोक आसा तांकां अजून पार्टी म्हटल्यार कितें तीच खबर ना पळय कोण कितलो पोन्नो कोण आतां कोण ओरिजिनल कोण डुप्लिकेट ह्या मनीस कोण उलयतात पळय तांकां पार्टीची तत्वाच खबर ना सो तेन्ना तेंच्यांनी तो एकट्या मनशान कितें आहा तो हें केला आय डोंट फील की पार्टी भितर हें जाला फुटल्या 2 पार्टी जाल्या अशें केन्नाच आसना तशें नाय बीन आतां एक खंयचो तरी इशू घेवन तुमी
सगळ्यांचो मतभेद आसूंक शकता. सगळ्या मनशांक दुसरे दुसरे विचार दिल्या, तुका दुसरे विचारा, म्हाका दुसरे विचारा. खंयच्याय एक हेजेर आयडियाचेर मतभेद आसूंक शकता. हेजें अशें हें न्ही की पार्टीन क्रॅक जाला, तो 2 पार्टीचे 2 गट जाले, अशें कांय आसना. आनी सिरियसली तेजेर तें कितें जालां पळय, तेजेर पार्टी कितें आसा ती आपल्या भशेन तेजेर हें घेतली, एक्शन घेतली. थँक्यू केदार ब्रो.